कॉन्स्टिट्युएन्सीन अंतर्वास. ती कोर्ताली कोमदाद आसा हांयसर एक ट्रक जो गार्बेज घालता तेन्ना आमी रेड हँडेड दवरलेलो आनी हो 7 तारखेर जुलयाचे 7 तारखेर रेड हँडेड दवरलेले आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांनी. आमची कोर्ताली सांकवाडे केलोसी ही कोमदाद आसा हांगासर आख्खी गार्बेज हाडून डेब्रेज हाडून सारकी भरलेली आसा रायट हँडेड दवरलेलो. आनी लास्ट टायम CM सरान सांगलेलें 19 तारखेर जे कोणाक आमी रायट हँडेड दवरता ताका आपल्यान कंप्लेन दी म्हणून. हांवें आमचे पंचायतान कोर्ताली कोमदाद पंचायतान ताका पुलिशेक कंप्लेन केल्ली. हांव मागता जाता तितले बेगीन हाका परमिनेंट 1 वर्स कॅन्सील करता म्हणून सांगलें. जाता तितले बेगीन ताचे परमीट कॅन्सील करचें कित्याक आख्खी आमची कोर्ताली जी कोमदाद आहा ती आख्खी गार्बेज हाडून भरलेली आसा. हांव मागता मिनिस्टर लागीं जाता तितले बेगीन ताचे एक्शन घेवपाक. Speaker sir, there was one truck which was illegally dumped garbage at Verna Industrial State at Kortalim. The police complaint was done and the driver was bailed out after paying a 4 lakhs rupees fine. Fine means in fact it was not a fine, it was a bond. Driver got court order and got the vehicle also released. Because हांव पळय टेबल करता की आतां तो जे कोण आमी ट्रक जो दवरला ताका पळय ताका अरेस्ट करपाक जाय आनी म्हाका दिसता ते सस्पेंड जावपाक जाय. Speaker sir, court has already released the vehicle after taking a bond of 4 lakhs rupees. तेजेर एक्शन कितें जालें सर? The action court घेताले कितें आहा ते? कोण? कोर्ट घेताले कोर्ट. सर कोर्टान सपोज तो आज कोर्टान आतां कोर्टान गेलेली आहा न्हू तिगे मॅटर. स्पीकर सर ऑलरेडी तेगे ट्रक रिलीज केलो आनी हो गार्बेज आनी कोण काडटलो सर? गाडी रिलीज केली, कोर्टान रिलीज केली ती. गार्बेज कोण काडटलो सर ती आतां? कोर्टान रिलीज केली 4 लाख बॉन्ड घेऊन. गार्बेज कोण काडटलो सर ती आतां? पळय गार्बेज कितें काडपाचें इट इज अ जॉब ऑफ द पंचायत एक्चुअली लोकल बॉडीज and it was a clear this thing. See, video was circulated in the media and dumping of construction demolition. GMC conducted inspection along with the panchayat. Panchayat was advised to segregate the plastic bags from the construction debris and send the C&D waste to Tuve quarry. त्यांनी Tuve quarry धाडूंक ना. ते म्हणटा पयशे ना म्हणटा पंचायती कडेन. But panchayat has got the money. It is their responsibility basically to whatever happens in their around their village to this thing. And as far as their waste is concerned, but सारखे That is not fair. आणि ते म्हणटा स्पीकर सर पंचायती कडे फंड ना आणि फंड उयसान हाडटले आमी पंचायत फंड उयसान हाडटलो. उडयल्या ट्रकवाल्यांनी. म्हाका जाय ताका परमीट कॅन्सील केले जाय. शंकर बामणकर बसून घेत. येस Speaker sir. गव्हर्नमेंट येवपाक जाय स्पीकर सर खंय तरी करपाक जाय. एक दॅट मनी वॉट यू टेकन 5 मंत्री. lakhs is gone to home. कोण आन्सर करता? तुम्ही करता? स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर Not by court, हाजेर एकूच मिनिट स्पीकर सर Court has taken एकूच as a, मिनिट this thing, a मंत्री एक bond. मिनिट मंत्री एक मिनिट स्पीकर सर ताणें जो प्रश्न विचारलो कोणी तरी भायल्यान सगळो कचरो हाडलो आनी आपल्या ग्रामपंचायतीच्या एरियेत उडयलो ताजी तेणी कंप्लेन दिल्या प्रमाणे आमच्या डिपार्टमेंटान गाडी सीज केली कोर्टांतल्यान तेजी गाडी रिलीज केली इन्स्पेक्शन जालें तेन्ना पंचायत एग्री जाली दिसता प्लास्टीकचो कचरो आपूण काडटा म्हणपाक बरोबर मिनिस्टर एग्री जाली आसतली बट अशा वेळार आतां जर पंचायत काडिना किंवा म्हाजें म्हणणें आसा की तशें पळोवंक वचत जाल्यार जो कचरो भायलो हाडून जो कोण उडयता जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे ताजो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहा पळय न्ही ताज्याच कडल्यान तो काडून घेवपाक जाय येस ताज्याच कडल्यान आनी तेज्या कडल्यान तो क्लीन करूंक जाता हल्ला तेका फायन स्पीकर सर स्पीकर सर एक म्हणजे स्पीकर सर हेका ऍड करता प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर जे बेश्टे हॉटेलां कडेन फॅक्टरीं कडेन जे रजिस्टर्ड आसात पळय न्ही ते कॅन्सल करता आनी कॉन्ट्रॅक्टर आतां सगळे आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंडरूच हाडटा हांवें जे पयर सांगलां तें म्हणजे ताजें कितेंय जालें आसत जाल्यार आमी जबाबदारी घेवपाक शकता आमी जबाबदारी घेता वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन कंपल्सरी करता आतां कोणूच जो तिसरो कॉन्ट्रॅक्टराक बेश्टो रजिस्टर्ड करपाक दिना हॉटेलाकूय दिना फॅक्टरीकूय दिना अनलेस एंड अंटील ही कम्स अंडर अस वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ताच्या अंडर येवन आनी आमी जबाबदारी घेता कृष्णा साळकर येस काक
शोध तो कोणाचे काढला होता एक आणि कोणाचो हाडला तेकाय सोदता very good, आणि तेकाय फायन घालता की ह्याच फुडें असले कॉन्ट्रॅक्टर तुम्ही रजिस्टर्ड करून घेऊ नका. सर 1 year परमिट कॅन्सल करता तेजे एक मिनिट. 1 year परमिट कॅन्सल करता ताजे गिरीश बाब, ताका पयलीं गाडयेचे विचारून. परमीट कितें आसा पळय न्ही कसलो ट्रक आनी कितें ते हांव करपाक लायता समजोच गाडी पळोवन तेजे. Yes. थँक्यू सर. व्हेरी गुड आम्ही कंट्रोल रजिस्टर जावपाक जाय. कोणी कॉन्ट्रॅक्टर आसा त्यो सगळ्यो रजिस्टरान मॉनिटरींग सिस्टम करता डिपार्टमेंट मरे करता एक Very सिस्टमूच important. घालता हांव सिस्टम घालता. त्यो सिस्टमात घाल कित्याक कोणी कचरो एक कृष्णा सागर श्री कृष्णा सागर तूं आसा ना न्ही ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोण उरला आसा हां सांग आमी जेन्ना हो रिप्लाय चलयताले हिंचा नाका उलय उलय. जेन्ना रिप्लायचे यू हॅव You are गिवन right. दॅट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युशन इन्स्पेक्शन रिपोर्ट वॉज डन सेम वॉज अटॅच्ड एंड सेंड टू तुवें एज युअर CND plant. I was looking at your website, on your waste management website, and I want to know you have listed one Bicholim facility. What is the current status of that CND construction and demolition of that waste treatment facility which was proposed in 2020? Now, Bicholi, as far as Bicholi is concerned, there is some dispute regarding that some quarry fellow. There's a fellow who is basically doing the stone Will it happen? On quarry. your website it is listed that is one of the No, proposals. that is a proposal. Then So take that it is out. this is a temporary. This thing is a temporary thing No, where that we is are not- having a But dump. this was your permanent proposal. That is the permanent. So will it happen? It will happen. It will happen. It is pending Yes, from we are- 2020. No, we are just clearing that legal hurdle which is there as far as that. ठीक सर हांगा कितें query is जालां जाणा concerned. सगळ्यो सरकाराच्यो जागा लोक हाडून बसल्या सेम थिंग ही कुडचिऱ्या जागा जी आहा पळय न्ही वन मावळिंग्या कुडचिऱ्या म्हणटा थंय सरकाराचीच जागा सरकाराच्याच जागेत क्वॉरी मारल्यात ओके आणि आता आमी थंयसर जेन्ना आमचो जागो एक्वायर करूंक गेले पळय न्ही तेन्ना झगडी करपाक लागलेले आहा आता आमी जे आहा पळय न्ही थंयसर कंपाऊंड घालून फेन्स करून ती जागा सरकारान जी CND हेच्या खातीर केल्या डिसायड ती घेता आणि ती सायट आमी थंयसर करता Time bound. इट इज विदीन 3 महिन्या भितर करता Because it is pending from 2020. करता 3 Same महिन्या भितर हांव लायता फास्ट ट्रॅक करपा लायता. स्टार क्वेश्चन नंबर 2 पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। अब घर घर में पंचामृता।